Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. या वेळा खातीर हांव तुका अर्गाम दिता. त्या रातीच्या वेळार आमकां तुवें हांगा सांगात हाडलाय बाबा, त्या खातीर हांव तुका अर्गाम दिता. आज सकाळी जावन ह्या घडये म्हणसर तुवें आमकां हर एक मेटामेटांनी राखून गेलाय. आनी ह्या वेळार तुवें आमकां हांगा सांगता केलाय, तुजे उतार आमकां सांगता. तूं स्वताची समजणी तूं समजून काडगे आनी ती स्वताची जाणवाय तुका सुटका दितली म्हूण सांगून. वय बापा, हें सत आमचे भितर ते येता आसतना आनी ते आमच्या काळजांत भितर सरता आसतना ते एक बी जावन ते फळां भरीत जाता. हे उतार जिवीत दिवचे उतार जावन आसा आनी ते सत जावन आसा आनी तेंच ते उतार जेजू जावन आसा. आज ह्या घडये तूं आमचे मदें उतरां मारिफात तूं आमचे मदें आसाय. थँक्यू बापा. ह्या घडये हांगासर आसलेल्या सर्वांकी तुका समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या संपूर्ण तरान ही क्लास तुज्या कंट्रोलार काडगे आनी हांवें कितें उलयचें आनी कितें उसारचें म्हूण तूं आशेताय ते म्हजे मन आनी म्हजे जीव उपयोग कर. तुवें म्हजे मुखार उलोवच्या खातीर हांव तुका अर्गाम दिता. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन, आमेन, आमेन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आम्ही आज मागण्याच्या विशयांत शिकोंक या. आता आम्ही पळयता भावार्थी लोकांक एस्पेशली आम्ही देवाच्या भुरग्यांक म्हणून सांगेत मागणे म्हणले एक मस्त म्हळ्यार मस्त गरजेचो भाग जावन आसा आनी ते एक व्हडले सकत जावन आसा. एस्पेशली काय लागी म्हळ्यार आमचे एक ते लेवल म्हणटात ते एक लेवल आम्ही चेंज करचे जाल्यार आमच्या जिवितांत हे मागण्याची आमकां मस्त गरज आसा. आता आमच्या मतींत येवंक पुरो मागचे म्हळ्यार काले म्हूण सांगून. आता आमी एका लेवलांत हांव न्हू, आता आमी एका लेवलांत आसा, त्या लेवलांत वयल्या लेवलाक वचचे तर आमकां मागणें मस्त गरजेचें. आता आमी ते मतीर आमी काले चिंतेत आसा मागणें म्हळ्यार अशें तशें म्हणून आमी चिंतेत आसा, बट ते तशें न्हयत न्ही. आमकां पयले मागणें म्हणलें शब्दचो अर्थ काले म्हणून आमकां पयले कळाचें. आता स्पेशली आमी मागणें म्हूण सांगतना मागणें म्हणलें प्रेयर म्हूण सांगतना तो शब्द आयकतना आयकला तक्षण आमच्या मतीक कालो उडास येता. आता स्पेशली आमी सकड मागणें करया या एक घडी उबे रावन मागणें करया, दोळे धांपून मागणें करया म्हूण सांगतना कालो उडास येता. पयले आमच्यो गरज्यो उडास येतात आनी आमचे आंगवण्यो जावंक पुरो आमचे समर्पण दिवचें सकडी आमकां उडास येता. करेक्ट न्ही? एक तर आमी पुरो आमी मागता आशेता. करेक्ट न्ही? या म्हाका मेळाजे म्हणले एक दी दी म्हणल्या रितीन आमी कशें चिंतला मागणें म्हूण सांगल्यार. एक्चुअली ते मागणें म्हूण सांगतात गी ताका आमी दी 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 म्हणून विचारचे ताका मागणें म्हूण सांगतात गी. आता आमकां देवाची उतरां जाण आता देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां आसा. करेक्ट न्ही? आमकां आतां कळ्ळां कितें म्हूण सांगून. आता तो मागणें म्हणलो शब्द आयकल्ल्यान आमचे मतीक येवचें एकच ते एक कार्य कालें म्हळ्यार आमी देवाची वचून मागचें म्हूण सांगून. करेक्ट न्ही? आता आमी पळया ते न्हय म्हणून पळया खंडीत जावन ते एक्चुअली मागणें न्ही आमी तशें विचारचें आनी मागणें म्हळ्यार काले म्हणून आमी पळया. आमी कीर्तन 65:2 काडया. कीर्तन 65:2. ब्रदर काडटात गे? सिस्टर काडटात. ओके सिस्टर, जाय कीर्तन 65:2 पळया काल सांगता म्हण देवाचे उतार. वाचिचे सिस्टर? हा वाचा सिस्टर वाचा. 65:2. कित्याक तू आमचे प्रार्थना ऐकत आहे, सगळे मनशाकुळ तुझ्याशी येता. ओके पुरो घे मागीर वाची. सिस्टर पुरो नाका सिस्टर पुरो. कित्याक तू आमचे प्रार्थना ऐकताय, सगळे मनशाकुळ तुझेशी येता.
हांगा देवाचे उतार आमकां सांगता आमची मागणी देव आयकोचो जावन आसा म्हण सांगून. करेक्ट न्ही? आता अनेक रितीन सांगचे जाल्यार आमी बापा लागीं वचून मागणे करता आणि हे मागणे करता आसतना आमी खंयच्या कारणां की आमी आमचो टायम वेस्ट करतेत ना. ऍक्च्युली थोडे पटी आमी चिंता आता थोडे पटी आमी चिंता कालेंगे म्हळ्यार आमी सकाळी उठून एक 4 वरार 5 वरार उठून मागणे करचे पुरा आमी करता. ओके, आमी चिंता ते कालेंगी वेस्ट ऑफ म्हळ्यार आमकां ते मेळनातल्या वेळार आमच्या मोतीक आलोचना येतात कालेंगी म्हण सांगल्यार आमी इतलें पुरो केलें न्ही आतां कित्याक म्हाका खंयचे की आन्सर मेळटेत ना म्हणून आमी चिंता आणि आमी एक टायम वेस्ट केलो म्हणून चिंता. पूण आमी टायम वेस्ट करचे ना, आमची मागणी देव आयकता. करेक्ट न्ही? हांगा आसा कित्याक तूं आमचें प्रार्थन आयकताय म्हण सांगून. आता स्पेशली थोड्या संदर्भार आमी आत्म्यान मागणे करतात म्हळ्यार टांगसान मागणे करतना आमी केदाळा जिबेचे भाशेन उलोवंक स्टार्ट करतना या मागणे करतना आमी कोणा लागीं मागचे आता ते आमी कोणा मुखार मागचे ते पवित्र आत्म्या लागीं. करेक्ट न्ही? पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर आमी उलोवचे आणि आमचो केदाळा तुमकां बगता गे आमी आमचो टायम वेस्ट करता आसा म्हणून आमचे मन आमकां घडे घडे सांगता. करेक्ट न्ही? आमचे मन आमकां सांगता आमी टायम वेस्ट करना आसा हें काल उलोवन आसात म्हणून काल पुरो आलोचन दिता. आता इमिडिएट आमी आतां एक टांग्स स्टार्ट केला शी बारा बाबा 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 म्हणून एक एका मिनिटाक स्टार्ट केल्ल्या तक्षण तें काल जाता. आमी इमिडिएट आमचे मतीक नाका जाल्यार आलोचन येवंक स्टार्ट जाता. करेक्ट न्ही? हें कालेंगी हें कित्याक म्हाका समजनातलें हांव करतेत आसा न्ही म्हण सांगून. करेक्ट न्ही? आतां पळया आमी जिबेच्या भाशेर उलयतना आमी एकलींच उलयता गी ना, आमी एकलीच उलयना. करेक्ट न्ही? बगार आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा आणि आमचे मुखांतर तो पवित्र आत्मो ओट्टूक जावन पवित्र आत्म्या सांगता आमी आमच्या बापा लागीं उलोवचो टायम तो. करेक्ट न्ही? आता समजलें की तुमकां? आता अन्य भाशेर उलोवचें म्हळ्यार काले आमी आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा आमचे मुखांतर पवित्र आत्मो ओट्टूक जावन पवित्र आत्म्या सांगता आमी आमच्या बापा लागीं उलोवचो तो टायम जावन आसा. ओके, आता नेक्स्ट आमी पळोवचें जाल्यार आमी आत्मीक रुपार आसता. करेक्ट न्ही? आत्मीक रुपार आसचे आमी आत्मीक रुपार आसच्या देवा लागीं देवाच्या आत्म्या मुखांतर आमी संभाषण करचे कम्युनिकेशन करचे जावन आसा. ओके, जिबेचे भास म्हण सांगल्यार आता मस्तपटी आमी पळयला जावंक पुरो आता जिबेचे मागणे स्टार्ट करतना आमी फुल त्रेगान राखून आसता. करेक्ट न्ही? एस्पेशली फर्स्ट टाइम तुम्ही अन्य भास करतना तुम्ही उडास करा तुमच्या लायफान एक उडास करा. फर्स्ट टाइम तुम्ही टंग्स अनलॉक जातना तुमकां एक अत्रेग आसलो वैगी तुम्ही रिट्रीटांत देवाचे उतर आयकोनच्या की सड ताका तुम्ही आशेतात. करेक्ट न्ही? एक पुटी म्हाका एक काले एक ते एक पवित्र आत्म्याचे म्हाका एक स्पर्श जायचे अशें जायचे तशें जायचे आणि म्हाका ताळो आयकोंक मेळाचे तशें पुरा. करेक्ट न्ही? तशें एक आत्रेग आसता आमकां. करेक्ट न्ही? तशें आमी काले करता कोणे की आमी पळयना दिशी निशीन पळयना दोळे दामता आणि काले करता आमी ते अनुभव करूंक येता. बापाचो तो एक स्पर्श अनुभव करूंक येता. करेक्ट न्ही? आता थोडे पटी काले जाता थोडी नवीन येवन आसतात थोडी काले करता दिशी निशीन पळोवन आसतात की काले जाता कितें जाता म्हणून कित्याक म्हळ्यार तांकां तसो आनी की रूस गुंतू ना. करेक्ट न्ही? आता आमकां पुरो ते अनलॉक जाल्या उपरांत आमकां कळटा. करेक्ट न्ही? आमी मागतना ते तशें कंटिन्युटी जावनूच वेता. करेक्ट न्ही? आमी दिशी निशीन पळोवंक वचना आमी खंयच्या गी एका लोकाक वचून पावता तें करतना पळय मू. आता आमी चिंतया एक बापय भायर कामार आसता आनी ताचे भुरगें ताका कॉल करून सांगता की म्हणटा कॉल करता आनी सांगता पप्पा तूं कितल्या वरार घरा येताय म्हाका तुका मुखामुखी पळोवंक जाय म्हण सांगून. आता खंयचे बरें फोनार उलोवचें बरेंगी ना मुखार मुखार पळोवचें ताका लायक भुरग्याक खंयचें लायक फोनार तें सांगता बट ताका आशा काले मुखार मुखार पळोवन उलयचें म्हण सांगून. करेक्ट न्ही? हा तूं केदाळ येताय म्हणून विचारता ताच्या पप्पा लागीं तें. ओके, कित्याक गे म्हळ्यार त्या भुरग्याक एक आशा आसा कालेंगे म्हळ्यार तो आनी ताका ऑलरेडी ताची रूच गुप्त आसा मुखार मुखार बसून उलोवचें आनी मुखार मुखार मुखामुखी उलोवचें आनी फोनार उलोवचें मस्त डिफरन्स आसा म्हणून ताका गुप्त आसा आनी त्या भुरग्यान तें अनुभोगी केला मुखामुखी पळोवन उलोवचें तें अनुभव केला हेदळूच त्या खातीर तें तशें सांगता ताच्या पप्पा लागीं. करेक्ट न्ही? तशेंच त्याच रितीर आमी पळोवचें जाल्यार आमी आमच्या मस्त जाणां आमी भासा दिनांत उलयता. करेक्ट न्ही?
बट तो अनुभव आमकां जायनातले वरवीं आळसायपणाक आमी जिबेची भास उलोवंक येता, आळसायपणारच आमी येता. ओके, कित्याक म्हळ्यार आमी आनी किताची चड आनी चड अनुभव नातले वरवीं आमी काल जाता आमकां आळसायपणार आमी पडटा आनी आमकां न्हीद येता आनी कळ्ळे पुरो आलोचनो आमकां येता. ओके, आतां दीस वेतना वेतना काल जाता म्हळ्यार कंप्लीट ड्राय जावंक स्टार्ट जाता. आतां आमी स्टार्टिंगार हांवें सांगलें तो अत्रेक आसता आमी एक 15 मिनिट्स जाले 20 मिनिट्स करता, 20 मिनिट्स जाले 25, 30 तशेंच 1 hour पुरो करूंक करता. मागीर दीस येतना काल जाता गो ते एक तर बोरिंग म्हणल्यार बरी तशें चिंताव आमी. ओके, तेन्ना ते काल जाता कंप्लीट ड्राय जावन चलता. करिजेगी नाकागी जिबेची भास आमी उलयना जाल्यार आतां काल खंयच्या कारणान की आतां काल म्हणटात 5 मिनटां उलया आनी फाल्यां उलया परवा उलया म्हणून तशें पुरो आमी चिंताव. करेक्ट न्हय? आतां जिबेची भास आमी उलयना जाल्यार आमकां काल जाता खंयच्या कारणान की आमी देवाताव न्हू अलौकीक कामां आमकां अनुभव करूंक साथ दिसना. करेक्ट न्हय? आमी खंयचेय संगती आमच्या जिवितान पळोवंक जाता गी ना जायना. करेक्ट न्हय? आतां जिबेची भास उलयना जाल्यार आमी सर्गाक वचूंक जायना म्हणून हांव सांगतेत ना. ओके, सर्गाक आमी वेतांच कित्याक आमकां ते फिक्स्ड जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूक येदोळस स्विकार करणं जाला. करेक्ट न्हय? आमी जिबेची भास उलयना जाल्यार सर्ग आमकां फिक्स्ड जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आमी स्विकार केला. ओके, बट ह्या आतां संवसारांत आमी सर्ग अनुभव करीचे जाल्यार ओके, सर्ग आमी ह्या संवसारांत अनुभव करीचे जाल्यार आमी हर एकल्यांकी एकच एक भास ती गरज आसा ती जावन आसा जिबेची भास. ओके, आमी आतां जिबेची भास उलयतना आमी आमचो टायम व्यर्थ करचे न्ही, बागार आमच्या बापा लागीं आमी मुखामुखी उलोवचें जावन आसा. ओके, आमी काले उलयता ते आमकां समजता गी ना आमी समजना न्हय. आतां शिरा बाबा म्हणटाना आमकां काले म्हणटा आतां हांव तुमचे कडेन कोंकणीर उलयता, इंग्लिशांत उलयता ते जाल्यार तुमकां समजता. करेक्ट न्हय? बट आमी काले उलयता अन्य भाशेचे ते स्टार्ट करतना आमी काले उलयता ते कोणाच्यानी अर्थ करूंक जायना आनी काण घेवंक साथ दिसना आनी कोणाकी ते समजना. ओके, स्टार्टिंगाक ते कोणाकी समजना तेन्ना आमी मुखार वेता आसतना ताची जाणवाय आमकां मेळटा. देवाक मात्र ती भास समजता. ओके, आमी आतां मागणें करता आसतना खंयच्या कारणान की आमी आमच्या मनाक ते कालें ते एक तर काळें मोड येनातले बरी आमकां पळोवन काण घेवचें पडटा. ओके, आमी ते टांग्स आमी करता आसतना काळें मोड म्हूण सांगल्यार कालें नाका जाल्लें ते चिंचे आलोचन येता. कालें पुरो स्टार्ट जाता. स्टार्ट केल्ले तक्षण कालें पुरो येता मतींत वय गी तें जालां गी हें जालां गी रांदून जालां गी आनी फाल्यां ते वचूंक आसा हांगा वचूंक आसा कालें पुरो इमॅजिनेशन जातात वय गी. आमी खंयचेय डिस्टर्बन्साक कालें सिस्टर जोर न्हीद येता. वय करेक्ट न्हीद येता वय समा देखून आमी कालें करचें म्हळ्यार त्या डिस्टर्बन्साक पुरो अवकाशच दिवंक नजो. आतां हें कालें आमी मागणें करनासता पळय आतां हांवें सांगलें ते टायम वेस्ट करचे न्ही आमी. आतां आमी आमची मोत आमचे लागीं उलोवंक स्टार्ट करतना आमी ताका अवकाश दिवंकूच नजो. ते आतां न्हीद येवची तशेंच न्हय. न्हीद येता म्हणून हांव आलोचन केल्यार ती न्हीद येता. करेक्ट न्हय? ते येवचे मतींत हांव मनांत हांव करेक्ट न्हय? ओके, आतां आमी केदळ्ळा हे मायंडाचें आयकात हांव पळय. आतां म्हाका न्हीद येता या म्हाका तें करूंक आसा फाल्यां हांगा वचूंक आसा हांवें तें केलां गिनांगी हें काम केलां गिनांगी तशें पुरो आमचे मतीर येता आसतना आमी आमकांत मोस्कन काण घेवन आसा. ओके, आमकांत लॉस जावन आसा. आतां आमी हे जिबेची भास आतां कालें म्हणटात उलयतना आमी कालें करचें म्हळ्यार आमची ती बॅटरी आसा पळय चार्ज करची. आतां आमी सांगलें पळय आतां न्हीद येता म्हणून सांगलें. आतां आमचे ते मतींत आलोचन वचचे जाल्यार हांवें ते आलोचन येता आसतना कालें करीचें स्टॉप करूं नजो हांवें कंटिन्यू करीचें. ओके, ते जाल्यार कालें जाता आमची बॅटरी बरी चार्ज जाता. ओके, आतां बॅटरी वीक आसा जाल्यार कालें जाता. कालें काही करूंक जाता गी बॅटरी वीक आसल्यार जायना. करेक्ट न्हय? बॅटरी बरी चार्ज आसाची सममा न्हय. आतां खंयचे सगळो दीस खंयचे आमकां समस्या आसल्यार आतां ते देवाच्या त्या प्रेझन्सांत आसतना आसा पळय ते प्रेझन्स आमी अनुभव करतना आसा पळय आनी त्या समस्यांत आमी पडन अशें आमकां ते कळ्ळे पुरो समस्या आसल्यार त्या समस्यांत पडनातल्या बरी आमी तो समस्या आसल्यार आमी आनंदांत आसता.
ओके आम्ही तो आनंदान भोग करता ओके त्यात खातीर आम्ही हर एक पुटी आमची बॅटरी चार्ज करून दवरचे आणि हो परफेक्ट टाइम जावन आसा काय म्हणतात हो जिबेचो बाचेचो टाइम आम्ही मागणे करचो टाइम ओके आता आम्ही काले मागूंक वता आणि ते देव आमच्या मागणे ऐकता ऑलरेडी आम्ही पळयले करेक्ट नाही कीर्तन पळयले आम्ही काले मागूंक वता देव आमचे मागणे ऐकता आम्ही केदळ मागण्याक बसता फॉर एक्झाम्पल आता स्टार्ट करतना आम्ही काले म्हणाचे की म्हळ्यार थँक्यू बाप्पा हांव तुजे लागीं मागणे करूंक येवन आसा म्हाका गोत आसा म्हजी मागणी तूं आयकूंचो जावन आसाय आयकोनचे मात्र नाही त्या कुशीतान म्हजे लागीं मात्र तूं उलयताय ओके आम्ही स्टार्ट करचे पहिले अशें म्हणाचे फर्स्टाक अशें म्हणून जाल्या उपरांत आता मागणे म्हळ्यार आम्ही देवा सगळी आसचे त्या संबंध असो अधिकृत सिस्टम न्ही ते एक सिस्टम जावन ती एक व्यवस्था जावन आसा ओके आता ती कली व्यवस्था म्हळ्यार ती ऑथोरायज्ड म्हणटात ऑथोरायज्ड ती देवा तावन ऑथोरायज्ड जावन आयिल्लें ते सिस्टम जावन आसा कित्या खातीर ते देवा संगी आमकां आसच्या संबंध खातीर आता तशें म्हळ्यार काले तशें म्हळ्यार देवान ऑथोरायज्ड केला म्हळ्यार ते आमकां सगळ्यांक एक कानून जावन आसा ऑथोरायज्ड म्हळ्यार ते करीचेच ओके कानून म्हळ्यार गोत्त आसा आमी पुरो रुल्स फॉलो करता न्ही ओके आता फॉर एक्झाम्पल आम्ही आता एक वाटेर येताना व्हेकलार वचून आसता हेल्मेट घालना जाल्यार फायन घालतात आता करेक्ट न्ही आम्ही ते कानून कशें पालन करता करेक्ट न्ही आमकां गोत्त आसा ताची जाणवाय आमकां आसा वय गी तशेंच हे आमकां सगळ्यांक एक कानून जावन आसा ओके मागणी आमी करीचेच आता तशें जाल्यार मागणे म्हळ्यार काले आता ऑलरेडी आमी सांगले एक सिस्टम जावन आसा ओके एक सिस्टम जावन आसा हर एक लागी आमकां हे दिल्ले एक कानून जावन आसा आता तशें म्हळ्यार एक व्यक्ती आता देवाच्या फेलोशिपांत या संबंधांत डीप जावन वाडचे जाल्यार आमी काले करीचे तो संबंध वाडचे जाल्यार आमी काले करीचे ओके आता ते डीप जावन ते वाडचे जाल्यार ताका एकच एक सिस्टम आसा ते सिस्टम दुसरे खंयचेय न्ही मागणे ओके प्रेयर म्हणून सांगता आमी आता मागणे नासतना एक मनीस देवा संगी त्या संबंधार वाडूंक साथ दिसना ओके आमकां कितलींगी उतरां गोत्त आसा जावंक पुरो ओके आमकां मस्तू देवाचे उतर म्हळ्यार उतरां आमकां बाय हार्ट गोत्त आसा जावंक पुरो इफ मागणे ना जाल्यार पळय खंयची वाडावळी जायना ओके आता मागणे म्हळ्यार तुमकां समजलें न्ही हांवें काले खंयचे मागणे म्हण सांगले म्हण सांगून वय ओके वय समजा आमची वाडावळी जायना देखून हे मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा ओके आता मागणे म्हळ्यार हांवें पयल्यान पयलें सांगलें आमी देवा लागीं भीक मागचें न्ही आमी देवा कडेन भीक मागाचें म्हणून आसा गी आमकां गरज आसा गी ना ना न्ही आमी देवा कडेन भीक मागाचीच म्हणून ना देवा लागीं आमी कांय विचारीचें म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार देवान सक्कडी आमकां दिवन जाला येदोळूच करेक्ट न्ही ते वय सक्कडी आमच्या अकाउंटांत आसा अकाउंट म्हळ्यार काले आमचे आत्म्यांत आसा समा न्ही आता फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल काण घेवचें जाल्यार आता एक गोव पिवंडो जाताना जेजू म्हज्या गोव पिवोन आसा म्हज्या घोवाक ह्या पिवोन येता सुडका दी म्हणून मागाचें म्हणून आसा गी त्या घोवा खातीर ना आसा गी ना कित्याक आता आमी आता ह्या आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय आसा आमकां अन्य भास काले म्हणून गोत्त आसा आमकां मागणे म्हणून काले म्हणून गोत्त आसा करेक्ट न्ही तशें जाल्यार आमी ना म्हणटा इफ आमकां देवाची उतराची आतां फॉर एक्झाम्पल मस्त जाण आसात तांकां देवाची उतराची जाणवाय ना अन्य भास काले म्हणून गोत्त आसना तांकां गोत्तू ना बट ते जाल्यार ती काले करतात ती मागतात करेक्ट न्ही बट खंयच्या रितीन मागतात संवसारी रितीन मागतात समा न्ही तांणी आतां अशें मागतात गी म्हजो न्हवरो देवाच्या उतरा प्रकार ती मागतात की म्हजो न्हवरो जेजूचे रागात पिवोन आसा तशें पुरो मागतात की ना तांकां समजुनी आसना करेक्ट न्ही देखून आता आमच्या देवाक तो गोव पिवोवच्या पयल्यानचो तो पियेता म्हणून देवाक गोत्त आसा करेक्ट न्ही आनी तातूंत हांव सुडका दिवच्या खातीर जेजू कुर्सार बली जावन ताणें ताका समर्पण दिला करेक्ट न्ही ऑलरेडी त्या गोवाक देवान सुडका दिवन जाला बट ते कित्याक अनुभव करूंक जातात ना कोणाकी कित्याक अनुभव करूंक जातात ना कित्याक म्हळ्यार जेजून आसच्या त्या एकवटांत आमी आनीकी स्ट्रॉंग जावना ओके तो एकवट आसा पळय तातूंत आमी नाव आनीकी स्ट्रॉंग बळवंत जावना आमी ओके ते आमी आनीकी फायंड आवट करूं ना ओके आमी आतां
2 Corinthians 13-14 पळया एकपटी. 2 Corinthians 13-14. Wait. 2 Corinthians 13-14. 14 now, sister. 13 sorry sister, 13 जायते. 2 Corinthians 13-13. सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. ओके, हांगा काल सांगता सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो म्हणून सांगता. हांगा सांत पाऊल कोरिंथकारांक पत्र बरोवन लास्टाक त्या सभेक आशीर्वाद करताना, ओके, तसो आशीर्वाद तो उबारत असताना तो सांगता सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. हांगा एकवट म्हणून सांगता तो, करेक्ट न्ही? आता ऑलरेडी हांवें सांगले तो आमी एकवटांत नाव म्हणून सांगले, आमकां ते अनुभव करू ना आमी आनी स्ट्रॉंग जावना म्हणून सांगले हांवें. आता एकवट म्हळ्यार काय जालें? कम्युनियन म्हणून सांगता आमी ताका. ओके, आणि ग्रीक भाशेन ताका कोइनोनिया म्हणून सांगतात. ओके, कोइनोनिया म्हणल्यार शब्द तावन आयिल्लो जावन आसा तो कम्युनियन म्हणलो वर्ड. ओके, कोइनोनिया म्हणून सांगल्यार एकवट म्हणून अर्थ. ओके, आता तोच शब्द आमकां दुसरे दुसरे अर्थ दितात हांगा. ओके, आता हे कम्युनियन म्हणून सांगल्यार इंटरकोर्स म्हणून सांगतात, इंटिमेट रिलेशनशिप म्हणून सांगतात. हांगा सांत पाऊल काल सांगता की म्हळ्यार एकवट म्हणलो शब्द कितलो गुंडाळ असो आणि कितले तातूंत निगूढ सिक्रेट्स होंदून आसात म्हणून सांगून. ओके, हांगा उतार आमकां सांगता पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. आता ते एक फ्रेंडशिपाचे एक उलोवणें न्ही ऍक्च्युली वैगी. एकवट म्हळ्यार ते एक फ्रेंडशिपाचे उलोवणें न्ही. बगार काल म्हणटात एक एकवट म्हळ्यार खंयच्याय एक व्यक्तीक आमी समजून घेवचे विशीं परगट करचे जावन आसा. ओके, आता पवित्र आत्मो एक व्यक्ती जावन आसा, ताका आनी आमकां तो एक एकवट कसो आसा जेगी, कसो आसा जेगी म्हळ्यार कोनोनियाच्या रितीन आसा जे म्हळ्यार कम्युनियन, एक गोबैल असो संबंध म्हणून सांगतात पळय. ओके, तशें आसा जे म्हणून सांगता. तसो अर्थ कालेंगे म्हळ्यार दोगांयकी आसच्या एक गुंडाळेचो संबंध व्यक्त करचो म्हणून सांगून. आणि तो संबंध खंयच्या कारणान की तो फ्रेंडशिपार आमी उलयता पळय तोले उलोवणें न्ही ते. आतां फ्रेंड्स आमी कशें उलयता तशें न्ही. ओके, हे आमी काल म्हणटात घडये घडये उडास करीचे हो संबंध एक गोबैला मध्ये आसतो तो संबंध परगट करता एकवट म्हणून सांगल्यार. आमी ताका एकवटचे ते एक काल म्हणटात ते एकवटचे जावन आसा, एकवटचे म्हणून सांगले. ओके, आता एकवटचे म्हळ्यार काले आता ऑलरेडी सांगले तो एक संबंध एक गो बायला मध्ये असतो संबंध प्रगट करता. ओके, आता नेक्स्ट आम्ही पळया उत्पत्ती उत्पत्ती ग्रंथ 4 वर्स 1 आणि 2. आता हांगा एकवटले म्हण सांगू न्हू एक आसा पळय ते वाचा सिस्टर वाचा. मनशानं येवे आपले बायलेकडे एकवट केलो आणि ती गर्भेस झाली आणि कायनाक प्रसूत झाली. तिने म्हळें सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. पुरो उपरांत सिस्टर आता पळय ते सांगता मनशान येवे आपले बायलेकडे एकवट केलो म्हणून आसा हांगा, करेक्ट न्ही? एकवट केल्या वरवीं ती काले झाली ती गर्भेस्त झाली म्हणून सांगून. ओके, आता आदाम आनी येव एकवटली देखून येवेक एक भुरगो जल्मालो म्हणून सांगून. आता दुसरे आमचे वर्शन्स पळोवचे जाल्यार ते एक करेक्ट ट्रान्सलेशन आसा इंग्लिशांत. अँड ॲडम न्यू म्हणून सांगल्यार KNEW. ॲडम न्यू हिज वाईफ अँड शी कन्सिव्ड अँड बेर काइन. तशें म्हळ्यार कायनाक जल्म दिलो म्हणून सांगून. आता तीन दोगांय एकवटलेले वरवीं येवेन कायनाक जल्म दिलो. आता हांव पवित्र आत्म्याक एकवटता और एकवटला म्हळ्यार म्हाका आनी पवित्र आत्म्याक हो संबंध आसाचे. आता हांवें कशें सांगले पळय आदाम आनी येवेचे ते एक संबंध कल आसलो पळय एकवटचे, तो संबंध कोणामध्ये आसाचे? म्हाका आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगता आसाचे. ओके, आता पवित्र आत्म्या ओट्टूक आसच्या ह्या संबंध वरवीं आमी प्रतिफळ जोडूंक जाता. ओके, आत्मीक फळां जोडूंक जातात. काल प्रेयर वरवीं न्ही. ओके, आमचे मागणे केवळ आमचे गरजो इसारचे जावंक नजो.
आता मागणें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो एकवट आणि त्या एकवटा वरवीं ती फळां आमी भायर जोडून घेता. ओके, आमी त्या एकवटार आसतना काल जाता आमकां ती फळां अनुभव करूंक साध्य जातात. आता आमकां ती कसली फळां मेळ्ळ्यांत, आता कसली फळां मेळ्ळ्यांत की आमकां, आता आमी सांगता आमी पवित्र आत्म्याक वळखून घेतला आनी आमी एकवटल्या म्हणून सांगता आमी. तर ताचे रिजल्ट, ताची फळां आमी खंय पळयता? काल आयल्यात आमकां कसली फळां आयल्यांत? आमकां कोणी येवन विचारल्यार देवाक तुमी वळखून घेतला गी म्हूण सांगल्यार, पवित्र आत्म्याक तुमी वळखतात गी म्हळ्यार आमी काल सांगता येस म्हणटा, वय आमी वळखल्या, आमकां वळख आसा, आमकां एकवट आसा, तशें पुरो आमी सांगता. बट हांगा क्वेश्चन काडलें गी म्हळ्यार फळां खंय आसात म्हणून, फळां खंय आसात म्हणून. ओके, आज क्रिस्तांव लोकांचे आमचे जिवीत कशें जाला म्हणून सांगल्यार तांणी आतां प्रेयर करना म्हणून आमी प्रेयर करना म्हणून सांगिना, प्रेयरांत आमी पुरा एक्सपर्ट्स हांगा सगळ्यां, करेक्ट न्हय? बट आमचे जिवीत कशें आसा म्हणलें ते इम्पॉर्टंट. ओके, मागणें सगळ्यांकी करूंक येता, पूण आमचें जिवीत कशें आसा आमी तांकां आमी क्वेश्चन करूंक आसा ह्या विशयान. ओके, आता एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार आता जेजून अंजुराच्या रुखासरशी गेलो वय गी, ताका भूक लागल्या म्हणून तो पैन करून वता आसतना त्या भूक लागलेल्या वेळार ओके त्या रुखांत कांय म्हणी फळ खावंक मेळत म्हणून त्या रुखासरशीन गेलो तो, करेक्ट न्हय? आता अंजुराचो रूख कसो आसलो तो? फुल फ्रुट्सान भरून आसलेलो गी, ना भरून आहलो गी, फळां आसली गी तातून. ना ओके, आता भायल्या दिश्टेन काले दिसता, भायल्या दिश्टेन काले दिसता आमकां फुल फ्रुट्स आसात, होंदून आसा म्हणून आमी त्या रुखाक पळयतना आमकां तशें भोगता, करेक्ट न्हय? भायल्यान आमी पळोवचें जाल्यार मस्त फ्रुट्स आसात कोणा, मस्त आसात कोणा आनी मस्त होंदून आसा कोणा म्हणून आमी चिंता. ओके, बट तशें न्हय तें, पूण भायल्या दिश्टेन फ्रुट्स आसात, होंदून आसा म्हणून तो रूख दाखोवन कान घेवन आसा मात्र. ओके, निसण फळां आसात गी ना, बट जेजू त्या रुखासरशी वेताना कळ्ळें गी त्या रुखार फळां नात म्हूण सांगून, करेक्ट न्हय? बट भायल्यान तर कशें दिसता तातूंत फळां आसात म्हूण सांगून. आता देवाची आशा काले आमच्या जिवितांत, आता देवाची आशा काले गी म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी फळां उत्पन्न करीचे म्हूण न्हय. ओके, आता आमी जॉन चॅप्टर 15 1 to 8 पळया. ओके, तुम्ही वाचा सिस्टर. तुम्ही येतेस्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. ओके, वाचा सिस्टर, कंटिन्यू करा. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावच जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो ओके ओके, पुरो संतोष सिस्टर, पुरो सिस्टर. ओके, इప్పటి 1 నాకు వస్తా సిస్టర్, 1 నాకు. ओके, इప్పటి వస్తాది गी. हांव खरी दाखवल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय कंटिन्यू करा सिस्टर, कंटिन्यू करा. म्हजे थंय आसोन फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ दिवचे खातीर सवरून बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपाक हे दोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय 8 तुमी मिशरा जायते. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनासलेल्याक
फांट्या बरी कातरून उडयतले आणि तो सुकोन वेतलो तसले सुके फांटे आरायतात आणि उज्यान घालून लासतात. तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजे शिश्य म्हणून दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. ओके सिस्टर. आता हांगा पळोवचें जाल्यार 1 to 8 मिशेर वाचले आमी आता बापाचे योजन कालें ताची खुशी काल्या म्हणून आसा हातून करेक्ट न्हय. जेजू दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे जावन आसा. आता बापाची खुशी कितें गी म्हूण सांगल्यार बाप तोठामाली जावन आसा. ओके, बाप तोठामाली जावन आसा. आमी फळां दिवची न्हय, चड आनी चड फळां दिवन आमी ताचे शिश्य म्हणून दाखोवन दिवचे म्हूण सांगता. आता ह्या वरवीं काल जाता चड आनी चड फळ दिवन आमी ताचे शिश्य म्हणून दाखोवन दिवचे आनी ह्या वरवीं बापाक महिमा लागता. आता तशें जाल्यार बापाची खुशी कितें? बापाची खुशी कितें गी म्हळ्यार तेंच हांवें सांगला बरी चड आनी चड फळां दिताना देवाक महिमा लागता. आता जेजू आशेता म्हजे शिश्य म्हजे वट्टूक सर्वोन महिमा दिजे म्हूण सांगून. ओके, आमी केदाळा महिमा लाभयता केदाळा गी म्हळ्यार चड आनी चड फळां आमी उत्पन्न करताना. देखून म्हजें जिवीत केवल ते एक मरुभूमी डेझर्ट बरी आसून खंयचे आत्मीक फळां उत्पन्न करिना जाल्यार देवा संगी फेलोशीप दवरना जाल्यार म्हज्या जिवितांत आशिर्वादाची फळाची खंयचेय प्रूफ ना जाल्यार ताचे अर्थ कालें गी म्हळ्यार आमी खंयच्या कारणाकी फळां उत्पन्न करतेत ना म्हूण सांगून. त्या खातीर आमी कोणी जेजूचे शिश्य न्हय म्हणून सांगयेत इफ आमी ती फळां उत्पन्न करतेत ना म्हूण सांगल्यार. देखून देवाक महिमा हाडतेत आमी ना म्हूण सांगून अर्थ. ओके, देवाक महिमा हाडचे बदलाक आमी काले करना सांगी म्हळ्यार आमी आमकांच महिमा काण घेवन आसा म्हणून अर्थ. हांव एक क्रिस्तांव, हांव हर एक दीस मिसाक वता या हांव सकाळी उठले तक्षण इतले घंटे मागणे करता. 9 वरां मिशेर 4 वरां उठून 9 वरां मिशेर मागणे करता. पूरो जावंक पुरो करता हांव जावंक पुरो. हातूंत हांव काले फायदो मेळ्ळा. कसली फळां मेळ्ळ्यांत ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. ओके, इफ फळां उत्पन्न जायना जाल्यार आमी हें पुरो करना काले जाल्यार फायदो आसा गी ना. आमकां ही फळां कित्याक उत्पन्न करूंक जातेत ना? ही फळां हेजे जाल्यार हांवें काले करीचे. हांवें आनी तुमी कितले पवित्र आत्म्याक डीपर समजून काण घेता केदाळा आमी वळखून काण घेता केदाळा आमी एकवटान आसता एकवटता ही केदाळा चड आनी चड फळां उत्पन्न जातात. आता हो संबंध आमकां फळां उत्पन्न करूंक आमकां एक जागो करून दिता. पवित्र आत्म्याचो आनी म्हजो संबंध काले करता आमकां फळां उत्पन्न करूंक आमकां स्पेस करून दिता, जागो करून दिता. हें केवल खाली व्हडलो प्रिचर जावंक न्ही, देवाची सेवा करतल्या सेवकांक मात्र न्ही. सांत पावल कोणाक सांगून आसा थंय पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसून म्हणून कोणाक सांगून आसा? क्रिस्ताची कूड जावन आसच्या आमकां हर एक लागीं सगळ्यांक सांगून आसा. करेक्ट न्हय? कित्याक उतार सांगता हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा. हांव क्रिस्ताची कूड. करेक्ट न्हय? हांव क्रिस्ताची कूड म्हूण सांगल्या उपरांत क्रिस्ताची फळां उत्पन्न करना जाल्यार तर कालेंगी एक उणेपण आसा म्हणून अर्थ म्हज्या जिवितांत. ओके, पुरो करते तसा बट फळां खंयची उत्पन्न जातात ना खंयचे अनुभव करूंक जातात ना मे बी कालेंगी एक उणेपण आसा. मागण्यांत काय उणेपण ना आमच्या जिवितांत. करेक्ट न्हय? आमच्या जिवितांत फळां उत्पन्न जायचे जाल्यार काले गरजेचे जावन आसा. पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जिवनचे मस्त गरजेचे जावन आसा. आता आमी थोडे फावटी कालें करता देवाचे उतार आमी आयकता अर्धो घंटो देवाचे उतार कन्फेस करता. हे एक करी जेतने म्हणल्या खातीर आमी करता. करेक्ट न्हय? कित्याक म्हळ्यार तितली आळसाय पण बरोवन येत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता आमी पयले कशे कितलो चड वेळ आमी कशे केल्या म्हणून आमकां कळीत आसा. करेक्ट न्हय? आता एक रूल आसा. करेक्ट न्हय? आता आमी ते करीचे म्हणून चिंतून करीचे एक रूल आसा जाल्यार ते आमी करीचेत. करेक्ट न्हय? हे करीचे म्हणल्या खातीर करचे म्हूण सांगतात न्हय तेदळ आमकां खंयची फळां पळोवंक जातात की ना. आनी तो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवंक साध्यच ना. आता मागणे म्हळ्यार एक कायदो म्हणून चिंतूंक नजो आमी. ओके, एक करीचे न्हय म्हणल्या खातीर आमी करूं नजो.
आता म्हज्या आत्म्यांत पवित्र आत्मा आसा तो 24/7 आमचे भितर आसता करेक्ट न्हय सोंड वेता गी तो ना सोंड वेचे म्हळ्यार काय जालें ताका काय अर्थ आसा गी आता कसो आमचे भितर तो उस्वास आमी सोडटा गी उस्वास आसा गी 24/7 आमी उस्वास आसाचेत नाजाल्यार आमी जीव ना म्हणून अर्थ करेक्ट न्हय कशें आमी ब्रीथ करता गी आमी उस्वास सोडटा गी तशेंच आमी मागण्यार आसा पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा म्हणल्यार ती समजणीकाय आमकां येचे पयले ओके हांवें आनी पवित्र आत्म्यामध्ये तो संबंध हांवें वाडयचे त्या एकवटांत हांवें आसाचे ती समजणीकाय आयल्यार मात्र आमकां त्या एकवटांत रावूंक जाता आता ते आयल्यार मात्र आमच्या जिवितांत काय म्हणटात तो संबंध एकवट असल्यार मात्र आमच्या जिवितांत अशी ती काल शारीरिक फळां मोर येतात ओके शारीरिक फळां आनी आत्मीक फळांत मस्त व्यत्यास आसा करेक्ट न्हय आता ती शारीरिक फळां बरोवन आसाची जाल्यार हांवें पवित्र आत्म्याचो एकवट म्हजे सांगात आसाचे ओके तेका काल जाता ही शारीरिक कली आशा आसा ती फळां पुरा मरोवन वेतात आनी आत्मीक फळांत ती जल्म घेतात शारीरिक फळां मोरतात आनी आत्मीक फळां जल्म घेतात ती समजणीकाय येवची खंयच्या वरवीं मागण्या वरवीं ओके आता आमी इल्ले अनेक स्टेपाक या आता अन्य भाशेचे की वयर आमी पळयता रोरिंगाच्या विशयात आमी आयकता आता वय गी आमी मुस्त दिसता आयकता आमी करणी आसा आता करेक्ट न्हय ओके आता रोरिंग आमकां मस्त गरजेचे करेक्ट न्हय आमकां ताचे मस्त टिचिंग्स आयकूंक मेळटात आसात आनी आमी करणी आसा करेक्ट न्हय आनी ताची आमी फळांय आमी जोडून घेतात आसा करेक्ट न्हय आता एक सैतान आता काय करता आता देवाचे उतार केदळ प्रगट जाता ती सैतान ताचे प्रयत्न करत आसता करेक्ट न्हय हे सत हे रोरिंगाचे सत जावं करो अन्य भासाचे सत जावं करो देवाचे उतराचे सत जावं करो कोणाय की कळ्ळ जो म्हण सांगो न्हू तो काले पुरो ट्राय करता वय गी कित्याक म्हळ्यार हे सत केदळा लोकांक कळटा पळय तेदळा काले जाता सगळ्यांक सुटका मेळटा म्हणून कोणाक गोत्त आसता सैतानाक गोत्त आसा वय गी ताका गोत्त आसा देखून तो काले करता हे सत कोणाय की मेळजो म्हणून नाना रितीचे प्रयत्न करता आता आयचे दिसा आमकां सगळ्यांक देवान एक अवकाश दिला करेक्ट न्हय देवाचे उतार आयकूंक आनी आमकां आमी कितले सडीत शिकता आमी कितले सडीत सुटका मेळटा आमकां आमी दिसान दीस कितले चड शिकता ह्या विशयांत आमकां तितल्याचे की चड म्हणटार आमकां हर एक सिच्युएशनांत आमकां सुटका मेळटा आमच्यो जायत्यो गरजो आसात पूण त्या गरजेच्या की चड आमी हे देवाचे उतार चड आनी चड आमकां मेळोवंक आमी गरजणो करीचे ओके आमच्या गरजे खातीर न्ही आमकां हे उतार चड आनी चड मेळाचे म्हणल्या खातीर आमी गरजणो चड करीचे आता आमच्या जिवितांत कसले अडखळ आसात जावं पुरो करेक्ट न्हय आता आमी सांगले बरी एक आमची आळसायपण आमकां देवाचे उतार आयकूंक सोडिना करेक्ट न्हय आता थोडे फावटी आमकां मागण्याक येवंक आशा आसता पूण येवंक जायना एक ना एक अडखळ आसतातच करेक्ट न्हय आता मस्त मौन आसता आता रेतीच्या टायमार मस्त मौन आसता येवंक करेक्ट न्हय पूण खंयच्या की एका रिजनाक लागून ह्या कारणाक लागून येवंक जायना ओके पूण हाच्या मध्ये इफ हांव ते एक निर्धार कान घेता जाल्यार ओके हांवें देवाचे उतार आयकत जत्त म्हणून रिट्रीट अटेंड करी जत्त म्हण सांगून त्या दळा देवाचे उतराचे सतत आमकां काय करता आमकां जिवितांत उंचायेक व्हरता ओके नाजाल्यार काय जाता इफ हांवें ती अनेक कुशीन कान दिल्यार काय जाता ते सैतानाची सकत उंचायर आसता करेक्ट न्हय आमकां खंयच्याची सकत गरज आमकां वयर आसाचे देवाच्या उतराची सकत वयर आसाचे करेक्ट न्हय ओके आनी त्या सत्तेक लागून तो आमकां दामून धरता आता सैतान काय करता पुरो अडखळ सैतान हाडून घालता वय गी असो नजो तशें अशें पुरा म्हणून आलोचना हाडून घालता आमी तयार आसता बायसारनी रावता बट कालिंगी एक सडन एक कालिंगी एक येता सिच्युएशन असो नजो म्हणल्यार बरी जाल्यार एक अडखळ येता तेदळ आमी काय करीचे ताका ओके म्हणाचे की ना तशें ओके म्हणून नजो करेक्ट न्हय आनी त्या सत्तेक लागून आमी केदळा तो आमकां दामून धरता पळय आज नाका फाल्यां आयकया परवा आयकया म्हणून केदळा तो दामून धरता पळय असली आलोचना खंय जावन येतात ताचे तावनूत येवची करेक्ट न्हय सैतानाक तावनूत येवची देखून आमी कितें करीचे हांगा आमच्या मागण्याचो बोळ चड म्हळ्यार मस्त गरजेचें जावन आसा ओके कित्याक
तो मनीस येवंक शकता पूण आता आम्ही नॉर्मली आमचे विषय सांगचे जाल्यार आम्ही येवंक शकता पूण येवंक जायना आमचे मागणे जायचे काय म्हणतात त्यांच्या कारण त्यांच्या जिविताचे हर एक कळल्या पर आमच्या जिवितांत ते अडखळ येतात आमचे मागणे असे जायचे कळल्या परत ते अडखळ येतात ते नाश जावंक ओके आता आम्ही उतरावंत आसा तशें आमकां आतां समजणी काय आसा करेक्ट न्ही तशें जाल्यार आमकां काही तितले प्रॉब्लम्स आमी हर एक कसले प्रॉब्लम्स आमकां फेस करूंक जाता आमी आनंद भरीत आसता त्या सिच्युएशनांत पूण आतां नवद्देक मनीस आयलो जाल्यार तो सडन आतां रोरिंगाच्या विशयान जावंक पुरो या खंयचे एक रिट्रिटांत एक नवेत्त विशयांत आयकताना आनी ते लोक इल्लो उणो आसा म्हणून कळटना तो काले चिंता ಹಂಗ कोणी ऐकना ಅಂದ್ಕೊಂಡ म्हणून चिंतात करेक्ट न्ही देखून कोणी येना ಅಂದ್ಕೊಂಡ म्हणून तो नेक्स्ट टाइम येवंक आयकतागी तशें जाल्यार ताका समजणीक काय नासल्या वरवी करेक्ट न्ही इफ समजणीक काय आसलो मनीस तशें करतागी फाटी मुखार पळयतागी ना कित्याक म्हळ्यार ताका सदांची रूच गत आसा करेक्ट न्ही आमच्या जिवितांत केदळा कश्ट येतात आमकां केदळा ते फेस करूंक जायना आता ಗೊತ್ತ आसा आमकां आमी उतरांत आसा आमकां ಗೊತ್ತ आसा बट आमी एक अनेक रितीन काणयोच्यो जाल्यार आमकां केदळा केदळा कश्ट येतात त्या दळा फेस करूंक जायना त्या दळा आमी चिंताव खंयचे वाट्यो धरताव आमी ओके खंय धांवचे कोण ना म्हूण सांगून चिंताव आमी ओके पूण आमकां हो एक वर्त अवकाश देवान दिल्लो आमी खंयच्या रितीन आमी आमकां दिसनातल्या संगतीचेर विश्वास दवरचे म्हूण सांगून आनी आमी केदळा त्या दिसनातल्या संगतीचेर विश्वास दवरतागी तशेंच आमच्या जिवितार ते घडोवन येता ओके आमी दिसच्या संगतीचेर नदर घालीचे की या दिसनातल्या संगतीचेर भरोसो दवरीचे दिसनातल्या संगतीचेर दिसनातल्या संगते करेक्ट न्ही ओके आता गलात घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 3:28 पळयांगी ह्या पुढा जुदेव आणि ग्रेक गुलाम आणि स्वतंत्र दादलो आणि स्त्री म्हणलो भेद तुमच्या मध्ये ना तुम्ही समेस्त जेजू ख्रिस्तात एक ओके एक म्हणून आसा न्ही ते होय ओके ते आमी क्रिस्त सगळे आसा तेंच गी हे सकयल आसा ते दिसता 29 आणि तुम्ही क्रिस्ताची वय जाल्यार तुम्ही आब्रामाची संतत अशें बसवण्याप्रमाणे दायजाची वारिस्तराय तुम्ही ओके पळया आमी क्रिस्त सगळे आसा तेंच गी ते 28 आणि ओके गुलाम समेस्त जेजू क्रिस्तात एक ओके आमी क्रिस्त सगळे आसा वय गी क्रिस्त सगळे आसा गी आमी आसा सदां काळ आसा करेक्ट न्ही होय थोडे पटी आसा गी सदां काळ आसा सदांकाळ सदां काळ आसा करेक्ट न्ही तर आमी क्रिस्त सगळे आसा तर आमचो अनुभव कसो आसा आता हर एक दीस आमचे अनुभव कशे आसात कसो आसा थोडे फावटी न्ही आमी सांगचे हर एक दीस हर एक घडी कशे आसात आता आमचे अनुभव कशे आसात कितें आसात आमी सगळी पातयेता गी आमी क्रिस्त सगळे आसा म्हणून आमी क्रिस्त सगळे आसा तर हर एक घडी आमी कितें अनुभव करता आमचो अनुभव कसो आसा जे म्हणून विचार नासा कसो आसा म्हणून विचार नासा कसो आसा जे न्ही कसो आसा म्हणून विचार नासा इफ आमी क्रिस्त सगळे आसा जाल्यार ओके आमचो अनुभव कसो आसा म्हणून आमच्या जिवितांत समस्या येताना आमी देवाचो अनुभव करता गी आमी या आमी प्रयत्न करता गी काले करता आमी आमच्या जिवितांत एक सिच्युएशन येता म्हणून चिंती आता ओके त्या जाल्यार आमी काले करता देवाचो अनुभव करता गी या आमचे स्ವಂತ प्रयत्न करता गी आमी आता प्रयत्न म्हणल्यार आता हो शब्द आमी आता उपयोग केला जाल्यार वापरता जाल्यार त्या दळा आमी चळवळीची व्यक्ती जावची ओके प्रयत्न म्हणलो शब्द त्या दळा आमी वापरता गी त्या दळा आमी चळवळीची व्यक्ती जावन आसा त्या दळा हांव प्रयत्न करता म्हूण सांगता गी हांव एक व्हडलो चळवळीचो व्यक्ती जावन आसा एका वेळार म्हज्या मतींत हांव प्रयत्न करता म्हणलें एक आलोचन येता जाल्यार हांव करता जाल्यार तर हांव एक
तोलो व्यक्ती जावन आसा सोलवणेचो व्यक्ती जावन आसा. ओके, हांव प्रयत्न करनासा म्हण सांगल्यार काल जाता आमी सोलवणीत पळयता. कित्याक हांव केदळा प्रयत्न म्हणलो शब्द वापरता हांव म्हज्याच बळान प्रयत्न करनासा म्हणून अर्थ. ओके, हांव म्हाका तूं वयर दवरनासा म्हणून अर्थ. केदळा हांव प्रयत्न करता थंयसर बावर्थ आसाना. ओके, ते म्हजें ट्राय सेल्फ ते. ओके, केदळा ट्राय म्हणटा हांव तेदळा ते हांव या तूं. ओके, ती मोदें देवाचें काही आसाना ट्राय म्हणल्यार शब्द येताना. ओके, हर एक घडी आमच्या जिवितांत आमी देवाचो अनुभव करीचेच. ओके, पूण आमच्या जिवितांत काल जाता थोडे फावटी एक फोन कॉल आयल्यार पुरो आनी आमचे मुखार एकलो मनीस सरसरी उलयता म्हण चिंतया त्या वेळा आमच्या मतींत देवाचो अनुभव येता गी, देवाचे बरेपण आमी अनुभव करता गी. सडन एकलो कॉल करून तुमकां सरसरी उलयतना काल भोगता जाता गी तुमकां देवाचो अनुभव गो त्या मोमेंटाक. त्या मोमेंटाक एक फावटी एक फावटी शिफ्ट जाता वय गी, वय आमचे माइंड शिफ्ट जाता एक फावटीच्या. करेक्ट न्ही? ओके, जाता. पयलीं आमकां देवाचे उतराची वळख नासली. करेक्ट न्ही? त्या वेळा आनी चड शिफ्ट जाताले, शिफ्ट वयर शिफ्ट जाताले. बट आतां काल जाता आतां आमकां देवाची उतराची जाणवाय आसा. तेदला काल जाता शिफ्ट आयल्यार इमिडिएट आमी परत्यान मन देवाचे बदली सत्य वय मन इमिडिएट शिफ्ट जाता. करेक्ट न्ही? देवाच्या वय. उतरा प्रकार शिफ्ट जाता. बट वय. पयलें काल जाताले तो मनीस उलयल्या तक्षण हांगा रेडी जातात 1000 उतरां. करेक्ट न्ही? तर आणि तशें हा एक उलयल्यार हांगा 10 रेडी असतात. करेक्ट न्ही? उलयना आमी राग येता पण बदली जाता. वय, बट आतां तितले आता काले आयल्यारी जाल्यार सिच्युएशन आयल्यारी राग आयल्यारी आमी काल जाता हांव तेंक क्षणात सायलेंट जाता हांव तक्षण तेंक क्लोज जाता, शिफ्ट जाता. करेक्ट न्ही? कित्याक आमकां म्हणल्यार देवाची आमकां समजून मेळ्ळ्या. वय करेक्ट पयलें गुत्त नासले वरवीं आमी मुस्तपटी उलोवन पडल्यार जावंक पुरो. करेक्ट न्ही? वय. वय, तेदळा वळख नासली तशें जाल्ल्यार. ओके, पूण आतां आमकां काल मेळ्ळा देवाची उतराची वळख आसा. करेक्ट न्ही? वय. तर आतां हे पूर आमचे ते वाळाचेच. करेक्ट न्ही? कित्याक हांव अत्मिकता हांव न्हू मासा रक्त होंदून आसा जाल्ल्यान तो अनुभव आमचे थंय करूंक जायना. करेक्ट न्ही? आमी आसचे मासा रक्तांत. करेक्ट न्ही? वय. हा, आतां हांव खंयसर म्हजे दिश्ट कोसोन आसा तें गरजेचें जावन आसा पयल्यान पयलें. ओके, आमकां आसच्या त्या 24/7 24 घंट्यार हांव क्रिस्त सवे आसा म्हणून कन्फेस करता तर हांव निजाय कितें अनुभव करनासा गी. जे कितें देव आनी हांवें अनुभव करीचे म्हणून आशेता पळय ते हांव निजाय कितें अनुभव करनासा गी. ह्या सगळो दीस ह्या सगळी रात ते हांव अनुभव करनासा गी. या हांव काल आलोचन करता तेन्ना अनुभव करता गी. आतां बायलान आमचे करेक्ट भितर जाता झूज जावन आसता. करेक्ट करेक्ट वय सिस्टर समा बायलान पवित्र वय अशें जाग अशें आनी आमचें मन सांगता तशें पक्का राग घेवचो. करेक्ट करेक्ट समा ते अटॅक करून पळयतात. करेक्ट न्ही? बायलान पळयता आनी कसो लोक म्हाका अटॅक करता म्हणून आमकां आतां पळोवंक मेळटा तें पुरा. करेक्ट न्ही? आतां हें पळोवन हांव म्हजें आलोचन बदलिता तर हांव देवाच्या उतराच्या विरोध वचून आसा म्हणून अर्थ. म्हळ्यार बदलूचें म्हळ्यार काल गोत्ताय विरोध वेचे आमी देवाच्या उतरांचे विरोध वेचे. म्हळ्यार तेंच आतां सिस्टर तुवें सांगलें पळय आतां सांगले तक्षण म्हाका हांवें ते 10 उतरां उलयलें जाल्यार ते काल जाता देवाच्या उतराचे विरोध येता. करेक्ट न्ही? ते ऑलरेडी सैतानाचे अटॅक जाले म्हणून तर तो पयलें तर राखोन आसता. करेक्ट न्ही? त्या वेळा हांवें काल सांगून फायदो ना. करेक्ट न्ही? आतां हांवें ते सांगून फायदो आसा की हांव क्रिस्त सवे आसा म्हणून सांगून फायदो आसा की इफ एक उलयता हांवें 10 उलयता जाल्यार हांवें क्रिस्त सवे आसा म्हणून सांगूंक जाता गी ना. त्या वेळार हांव क्रिस्त सवे ना, हांव क्रिस्त तावन भायर आसा. करेक्ट न्ही? केदळा आमी सांगता गी हांव प्रयत्न करनासा म्हणून हें आलोचन आमकां सोलवणेक व्हरून पावयता. आतां बायबलांत खंयसर खंय ना बावार्थ्यांनी प्रयत्न करीचे म्हूण सांगून खंय बरोवन ना. करेक्ट न्ही? बायबल आमकां सांगता बावार्थ्यांक एक उतार आसा सतमान म्हणून. करेक्ट न्ही? सतमान म्हणून आसा. तर म्हाका आनी तुमकां प्रयत्न म्हणलो शब्द दिसना कित्याक आमी क्रिस्त सवे आसा.
जो कोण संसाराच्या सिस्टमा प्रमाणे जियेता पळय तांकां मात्र हे सोद खंयचो प्रयत्न करनासा म्हणल्यार उतार आसा पळय ते संसारांत आसच्या लोकांक मात्र. ओके, कित्याक म्हळ्यार संसार सांगता ट्राय अंटील यू सक्सीड म्हणून सांगून. ओके, तू प्रयत्न कर म्हणून, तुका मेळटा मातशें तू प्रयत्न कर म्हणून सांगता. आनी आमी हेंच आमच्या जिवितांत लागू करता. आमी क्रिस्त सवे आसल्यारी आमी हेंच लागू करूंक पळयता आनी आमी हर एक फावटी सुलवता. करेक्ट न्हय? जानवें आसल्यारी थोडे फावटी आमी पडटा. करेक्ट न्हय? आतां एक एग्जाम्पल काडूंक जाल्यार आतां हांवें वडोलो एक सांगला आतां गोबायलाच्या विशयांत सांगचें जाल्यार आतां एक बायल आपल्या घोवा विशयांत कंप्लेन करता. ओके, म्हजो घोव असो करता तसो करता म्हण सांगून एका सिस्टरी कॉल करून सांगता. ती सिस्टर तिचे विचारता तूं टिचींग आयकताय गी म्हणून विचारता. ओके, ती वय म्हणटा तूं जागृतायेन उतार आयकताय गी म्हणून विचारता सिस्टर. ती वय म्हणटा येस म्हणटा. ताका तुवें येस म्हणून आतां येस म्हणून तुवें सांगलें बट फोनार तुवें काल उलयलें म्हणून विचारता ती. तिच्या घोवा विशयान मस्त कंप्लेन केल्या तेणें. ओके, आतां हें टिचींग आमकां कंप्लेंट करूंक शिकयता गी, कंप्लेंट सांगूंक उत्तेजन दिता गी. आमकां आतां फुल्ल आमी टिचींग आयकता न्हय, हर एक दीस रात म्हणल्यार बरी आमी टिचींग आयकता. आमकां ते खंयच्याक उत्तेजन करता? आमी एकल्याच्या विशयान कंप्लेन करूंक आमकां उत्तेजन दिता गी ते ना. करेक्ट न्हय? आमकां म्हणूंक या पुरपुरोंक शिकयता गी. आतां आमच्या हक्कां खातीर रायट्सा खातीर फायट करूंक शिकयता गी. आमी काल पळयता ताचे वयर भरोसो दवरूंक शिकयता गी. आमी काल पळयता ताचे वयर भरोसो दवरूंक शिकयता गी ना. करेक्ट न्हय? आमी भावार्थान चलाजे म्हणून शिकयता. समान न्हय? आमकां काले खातीर विंचलां, आमकां काले खातीर विंचलां भावार्थान चलोवंक गी या आमकां कालें दिसता त्या वाटेर चलोवंक गी? आमच्या दोळ्या मुखार कालें दिसता त्या प्रकार चलोवंक गी? भावार्थान चलोवंक. करेक्ट न्हय? आतां ती बायल काल उलोवन आसा पळय तें पुरो फॅक्ट्स. करेक्ट न्हय? तिणें काल पुरो सांगता आसलें पुरो सांगता ते पुरो फॅक्ट्स जावन आसात. आतां ती तिच्या दोळ्यांनी काल पळयलां तें ती सांगून आसा. करेक्ट न्हय? आतां प्रॉब्लेम खंयच्यार आसा? त्या घोवा लागीं आसा गी या प्रॉब्लेम हिच्या थंय आसा गी? कोण देवाचें उतर आयकूंक आसा? हिचे थंय आसा. वय आतां तो घोव देवाचें उतार ना, तो आयकत येतना. करेक्ट न्हय? बट ही बायल देवाचें उतार आयकून आसा. करेक्ट न्हय? आतां देवान कोणा लागीं आशेवयेत ते पळयनातले पळोवंक? त्या बायले लागीं. वय मू हा ही सांगता हांव आयकोन आसा म्हूण सांगून. तर आमी कोणाक सांगयेत तूं पळयनातले पळयचें म्हूण सांगून? त्या बायले लागीं. करेक्ट न्हय? आतां ही बायल टिचींग आयकता जावंक पुरो हांव सूख म्हणून हांव सांगना. ओके, ती टिचींग आयकता जावंक पुरो पूण खंयी एक कडेन ब्लॉक जाला. करेक्ट न्हय? आतां थोड्या एरियांनी ती समजुणीकाय तिका समा मेळोना जावंक पुरो. ओके, त्या खातीर ती टिचींग आयकोन आसा पूण ती काल आयकोन आसा त्या प्रमाणे ती कार्य करतेत ना. आतां हांव पुरो आयकता, नोट्स करता आनी इतलें बरें करन तुजें चिंतप चेंज जायना जाल्यार आनी आमचें चिंतप चेंज जायना जाल्यार स्ट्रॉंगली पातयेवन आसा. खंयच्या पातयेवन आसा? जे घोवान कालें केलां तें पुरो तेंच पातयेवन आसा. करेक्ट न्हय? तर आमी हें पुरो करन कालत जाल्यार फायदो आसा गी. टिचींग आयकून या नोट्स करन अन्य भाशेर उलोवन कालें म्हणे फायदो आसा गी? चिंतप चेंज जावना तें. करेक्ट न्हय? ती फॅक्ट्सा विशयी तूं उलोवन आसा, तो घोव कितें पुरो करन आसा तेंच ती पळोवन आसा. करेक्ट न्हय? केद्दाळ मिशेर म्हजे दोळे तिचे दोळे त्या घोवाच्या करण्यो पळयतात तेदळ पर्यान थंय काले मणी बदलावण जाता गी? खंडीत जायना. करेक्ट न्हय? कितलीं वर्सां जावंक पुरो 15 या 16 वर्सां जावंक ही पुरो. ओके, हे आमी आतां सांगतना आमी आमकांच हे लागती करया, आमकांच क्वेश्चन करया. कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त पटी सिच्युएशनांत येता पडटा. करेक्ट न्हय? आमी ह्या एग्जाम्पलांतल्यान मस्त शिकूंक आसा. करेक्ट न्हय? आमी थोडे पटी तशेंच करता थोड्या संगतींत आनी आमी चिंता आमी उतरांत आसा बट भितर वचून पळयलें तर आमी देवान सांगिल्लें बरी करची व्यक्ती न्हयच न्हय थोडे पटी. करेक्ट न्हय? सडन एक पटी कालें जाल्यार एक मायंड शिफ्ट जाल्यार जालें. बायबल आमकां सांगता तुमी आयकूची मनशां जावंक पुरो पूण तुमी कितें कार्य
कार्याक घालचितली नाही म्हणून सांगून जावंक पुरो म्हणून. ओके, आता आम्ही पुरा करता जावंक पुरो, बट ते कार्य रुपाक घालना जाल्यार तातूंत काही फायदो ना. बट देवान आमकां आपयलां कित्याक म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रकार आमी कार्य करीचे म्हूण सांगून, कामां करीचे म्हूण सांगून. हर एक दीस आमच्या मुखार मस्त चॅलेंजीस असतात, करेक्ट न्ही? सगळ्यांक असतात, एक ना एका रितीर चॅलेंजीस असतातच. आता व्हडले व्हडले प्रिचर्स जावंक पुरो, ब्रदर्सांक जावंक पुरो, सिस्टरांक जावंक पुरो, तांकां सडत असतात प्रेशर, करेक्ट न्ही? आनी सैतान ताका जाय जाल्लें पूर आडन घालूंक प्रयत्न करता, पूण जाल्यार देवान आमकां विंचून काडूंक अवकाश दिला. आता आमचे वयर येवंसो तो दबाव विशयांत आमी चिंतून बसल्या तर देवाची महिमा आमकां आमच्या जिवितांत आमी बिलकुल पळोवंक साध्यच ना. ओके, ताका तर आमी काले करीचे. आता इतलें पुरो आमी आयकलें न्ही, आखे एक कन्क्लुजन काले दिवयेत आमी काले करीचे. पयलें हांवें आनी पवित्र आत्मा सांगत आसतो ते एकवट घट जायचे, आनी हांवें पळोवची रीत या आलोचन जावंक पुरो ती हांवें चेंज करीचे, करेक्ट न्ही? इफ हांवें दिसच्या त्या परिस्थितीक त्याच रितीन हांव चलता जाल्यार म्हज्या जिवितांत खंयचेय कार्य जायना. समजलें की तुमकां? हय. काले म्हणी डाउट्स आसात की? ब्रदर्स आसात की? काले डाउट्स आसात की? पीटर ब्रदर आणि असा दिसता, रोनाल्ड ब्रदर, पीटर ब्रदर. डाऊट काय ना सिस्टर, सारखे आसा पुरा. कंटिन्यू करा, नाल्यार थँक्स गिविंग करा. ओके, प्रेज गॉड. ओके ओके. काले अनाउन्समेंट आसात की ना न्ही? अनाउन्समेंट एक का फ्रायडे रितीर आसा आनी 24th जावन आमची 4 दिसाची रितीर हा न्ही, ते एक सांगा. ओके सांगा ब्रदर तुम्ही ते ओके, प्रेज रिट्रीटाचे. गॉड. ओके, आमची रेक शुक्रारा परवा आसा, शुक्रारा 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर. मागीर आमची 4 दिसाची रितीर परवा 24th जावन 4 दीस आसतली. ही बरी गमर एकामेका तुम्ही शेअर करा. तुम्ही येताना एरांक या पुन्हा. प्रेज गॉड. रेक धर्माक आसतले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. मोगळा बापा, ह्या वेळा खातीर आमी तुका अर्गान दिता. हो 1 घंटो आमकां तुवें फाव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता बापा. त्या वेळार तुवें आमकां शिकयलें आमी कशें मागाचें म्हूण सांगून तुवें आमकां शिकयलें. आनी ताचो मुळावो अर्थ आमकां तुवें समजून ताचे ती मुळावे अर्थ समजणीकाय तुवें आमकां दिली सम्या. आनी आमी देवाच्या उतरा प्रकार कशें आमचे आलोचन बदलीचे म्हणून तुवें आमकां शिकयलें. आनी आमी ती फळां कशें जोडून घेवयेत म्हणून तुवें आमकां शिकयलें. त्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता. आनी मुखल्या दिसांनी चड आनी चड ह्या उतराक हर एक व्यक्ती येवंक, आपली जिणी बदलूंक तुवें तांची काळजां म्हण उगडल्या खातीर हांव तुका अर्गान दिता. हे उतार हर एकल्याच्या काळजांत वेता आसतना हर एकल्याच्या काळजांत ते 100 वांट्यांनी फळ दिवंक आनी ती फळां हेरांकी आमी दिवंक आमकां सर्वांकी तुवें विंचून काडल्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता. बापा, हे मागणें हांव तुज्या नांवार करनासा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, sister. थँक्यू सिस्टर. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. चला मी परत म्हणजे प्रेज गॉड.